म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान सर्व संगती बऱ्योच करून रचल्यो तरी अविधेयपणाक लागून थोडे आत्मे खोटे जाल्यात. देवान आमकां ताचे बरीच पवित्र जावंक आपयलां. हें भगवंतपण जियोवच्याक ताणें आमकां आदार जावन ताच्या एकल्याच पुताक आमचे मदें धाडलो. जेजून देवाचें राज परगट केलें आनी ह्या राज्यांत पवित्रपणांत आमी जियोवंक ताची शिकोवण आनी पदवी ताणें आमकां दिली. आपल्याच पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून खोट्या स्पिरिता संगी झूज मांडची हातेरांय ताणें आमकां दिली. आमच्या बापा मागण्यांत आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार म्हणून निरंतरी बापा लागीं मागोवंक शिकयलें आनी खोट्या स्पिरिता विरोध झुजोवंक आमकां धैर्य दिलें. पाताक आनी ताची मजुरी मरण. देवसाराच्या मसरा वरवीं ह्या संवसारांत तें आयलें तर जेजूच्या मिसांवा मारिफात अंतराळांत जग लाणें पडिल्ले परेन सैतान पडोवन आपटला तरी देवाच्या विसणाऱ्यांक साबार रितींनी देवाच्या मोगात तावन आनी एकामेकाच्या मोगात तावन पयस व्हरूंक सैतान पेसाडते आसा. मनशाच्या काळजांत द्वेश आसो, मोसर आसो आनी खोटेपणाचें वीख ओंपूंक हर प्रयत्न करते आसा. तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता म्हणटा पवित्र पुस्तक. अशें आसतना तुमी केदींच सोम्याचेर दवरलो विश्वास उणें करचो न्हय. पवित्र स्नाना वेळी आनी क्रिज्मा वेळी आमी उसारचो भावार्थ सवालां जापी रुपार आसून पयलें सवाल हें: सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मू? वय हांव पाठ करतां म्हूण आमी जाप दिता. सैतान खंयच्या रितीन मनशां दोस्ता? पयल्यान पातकाक ओडच्यो ओडण्यो वा थाळण्यो हाडन आमचें अंतस्करण दाड्डें करता. ह्या बुलोवण्यांक आमी सय घाली आनी पाताक केलें तर सैतान आमचेर आपलो अधिकार चलयता. आमचे भितर एक ताळो कसो आयकून आमच्या वडण्यांक दादोशी करूंक परत आनी परत प्रचोदन दिता. देवाच्या आत्म्या विरोध रावूंक प्रेरण दिता आनी तो वळ आमकां आत्मीक आदर्श रुसानांत आमचें अंतस्करणच झुजाचें थळ जाता. सांव पावलून हें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायान बरें करून विवरिलां. आमकां येवच्यो ताळण्यो आमी खोंबऱ्यारच किमचूंक जाय, नातर खोटो स्पिरीत मुठी भितर आमकां दवरूंक आमीच ताका सोडलेले बरें जालें. देवसारान मनशाचेर दाड घालची आनी एक रीत आसा आनी ताका म्हणटा हांव बळादीक शोशण वा ऑपरेशन. आमकां मारेकार म्हूण कळीत आसल्यारय परत आनी परत तसल्या संगतींत कुशलाय सोदची आनी ही रीत देवसार वापरते आसा. दुरापान, आमाल पियोणें, सोरचें, अश्लील पळोवचें, लैंगीक सवयांक बली जावचें, हातूंत एक फावटी शिरकल्यार भायर येवंक कश्ट आनी आमी येनातल्या बरी आमचो दुस्मान प्रयत्न करते आसा. व्यसन जावचें बरी वा एडिक्शन जावचें बरी देवसार आमकां शिरकोन घालता. आमची इच्छा सकती उणी जाता. थोडे खेळ, जुगार, आमाल मादकां आमकां बांदून घालतात तरी आमची इच्छा सकत इल्लीपणी काम करता देखून आमी करच्या मागण्या आनी प्राजिता मारिफात ह्या कर्गातावन भायर येवयेत, देवसारा धांवडवयेत. देवसारान मनशाच्या आत्म्याचेर, कुडीचेर, जिवाचेर संपूर्ण नियंत्रण करूंक प्रयत्न करच्या संगतीक आमी ताका देवसार लागला म्हणटा. पोजेशन म्हणून आपयतात. एका मनशान आपलो आत्मोंचो देवसाराक विकसो म्हणून ताका आपयतात. पवित्र पुस्तकांत सामार्कोच्या वांजेलान गेराजेनाच्या गांवांत समाधेंत जियेतेल्या मनशाची जिणी विवरिल्या. सांकळी खोडे फूड करची सकत ताका आसली. दीस रात समाधेंत आनी दोंगरार बोबो घालचें, आपणाकच पात्रांनी फापसूंचें ताका सदांचें जाल्लें. जेजून एकाच फर्मणान त्या अशुध्द आत्म्याक धांवडायल्लो. आज देवसार धांवडावची पदवी सोम्यान पवित्र सभेच्या बिस्पांक दिल्या. ताणेंच खुद्द जावन मागणें करून वा खंयच्या एका भक्तिवंत शाण्या एकीनपणाची जिणी जियोवच्या याजकाक हे मिसांव ताणें ओपसून दिवयेत. देवसार सुटोवच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र सभेंत वापरच्या महान मागण्याक मेजर एक्झॉर्सिझम म्हणटात. बिस्पाच्या अनुमतेन याजकान तें वापरूंक जाता. तरी असलें मागणें करच्या पयलें मानसीक तज्ञांची सलाह घेवन आयिल्ली व्यक्ती मानसीक पिडेस्त न्हय म्हणलें आमी खात्री करूंक जाय. आतांच्या दिसांनी वेवस्थीत रितीन हिंसा करूंक प्रचोदन दितना
मनशांतावन विंगड करूंक प्रयत्न करतना सुरवेर तावनूच फोटी मारनासच्या फोटीच्या बापायचीं कामां आमकां दर म्हूण दिसतात. अशें आसतना धैर्यान नीट चलोवंक आमकां आदार दिवच्याक देवाचो आत्मो सोम्यान आमकां दिला. पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उलो मारया. जेजूच्या नांवान ताच्या कुर्सान सैतानान फळाफळ घेवचे बरी करची तांक सोम्यान आमकां दिल्या. सोम्यांक आकूत कर मागणें वा सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवंत देवाच्या पुता म्हजी काकूत कर हें मागणें खरेंच परिणामकारी. तवळ कुमसार जावन पवित्र कुमगार सेवुल्ल्या वरवीं आमी सर्गींच्या वाटेर चलोवंक शकता. काळोखाच्यो सत्यो आमचेर जैत व्हरूंक सोमी खंडीत सोडिना. सांगाता मेळोन हेरां पासत हेरां सांगाता मागणें करतनाय तेंय परिणामकारी. प्रेयर ऑफ डेलिव्हरन्स म्हणटात. तरी गरज पडल्यार याजकांनी मायनर एक्झॉर्सिजम मागणें करियेत. शेवटी आनिकी गरज पडल्यार मेजर एक्झॉर्सिजम भोव जागृतकायेन वापरूंक सोम्यान हें हातेर पवित्र सभेच्या बिस्पां कडेन दिलां. सोमयेचेर आमी विश्वास दवरून मुखार सरया. सोमी आमकां सदांच सर्व कोट्या संकटांत राखून दी. पवित्रोत्मो आमकां सदांच आमच्या सांगात आसा म्हूण पातयेवन आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी सारूंक फुडें सरया.